नमस्कार. आयज आमी हांगा आमचे थिवी युवा मोर्चा अध्यक्ष थिवी युवा मोर्चाचे भुरगे सगळे हांगा जमिल्ले आसात. हांव थिवी युवा मोर्चा अध्यक्ष संकल्प भोसले. सो आयज आमी आमच्या थिवी गांवान पिर्णा गांवान आमी जीएसटीचेर कॅम्पेनिंग करपाक गेल्ले. तुमी जाणत आसतले आमचे देशाचे पंतप्रधान तशेंच आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट तांच्यांनी आमकां जे जीएसटीचे रिलीफ दिल्ली आसा ताचे आमी लोकां पर्यंत हे जे आमकां रिलीफ जे मेळ्ळा ताचे आमी सांगपाक भोंवताले सगळे पिर्णा गांवान. तशेंच आमी बाकीच्या गांवांनी सुद्दां भोंवलेले आसात. आयज आमी पिर्णा गांवान गेलेले. सो तुमी जाणा मिडिया थ्रू तुमकांय कळ्ळां आसतलें ती इन्सिडंट कितें जालो तो. आरजी सुप्रिमो मनोज परब हो आमी जेन्ना कॅम्पेनिंग करताले पिसफुली हो ते मदीं येवन बोवाळ मारूंक लागलो, कितें कितें म्हणपाक लागलो आनी अब्युजीव उतरां ताणें यूज केली आमच्या आमदाराचेर. हाजो आमी सारको निशेध करता. हो असो मनीस आसा एका गोंयकारांच्या हिताचे पडलेले ना. हो आपलो फायदो पळोवन फुडें सरता. हो मदीं फाटीं इलेक्शन कितें जाल्लें तेन्ना पडोन हो एक वर्स गायब जाल्लो एका गोंयकारांचे पडलेले नासले. आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां जो कितें हो उलयला पळय आमच्या रिप्रेझेंटेटिव्हच्या अगेन्स्ट तो तसोच सगळ्यांच्या अगेन्स्ट उलयता. ताका कितें प्रॉब्लम आसा आमकांय खबर ना. ते ताणें कायंडली डॉक्टरा कडेन वचून चॅक करचें ताका कितें एक्चुअली प्रॉब्लम आसा तो. मेंटल प्रॉब्लम काय आनी कितें प्रॉब्लम आसा तो चॅक करता ताणें. कित्याक सगळ्याचे मरे तो अडखळे हाडूंक पळयता. सो जो आमच्या रिप्रेझेंटेटिव्हच्या अगेन्स्ट तो उलयला हाच्या खातीर हे आमचे थिवीचे यूथ आसात थिवीचे कार्यकर्ते आसात मंडळाचे म्हणटू युथाचे हांचे कडल्यान कितें एक्शन जाली जाल्यार होल अँड सोल ताचो रिस्पॉन्सिबल मनोज परब आसतलो आनी कोण ना इतलें हांव सांगूंक सोदतां.